बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयज तुमच्या नांवान ह्या पाद्र आग्नेलाच्या पांयाशी तुमलाशी हांव उबो आसा. तुमची विनंती पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन देवाक उबारूंक. आयज ह्या पवित्र मिसान भाग घेतना मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, देवाचो आशिर्वाद, देवाची कृपा आमचेर सगल्यांचेर मागुया. आमच्या वावर धंद्याचेर, पूण अदीक करून आमच्या भलायकीचेर आशिर्वाद घाल म्हणून मागुया. हे वेळार तुमची मागणी उबारात इश्टानो. कितें भाशेन हे बिडेक लागून जायतो लोक कश्ट काडटा, जायतो लोक हॉस्पिटलांनी आसा. आयज ही तुमची मागणी उबारात. जायती तुमी पिलार फोन करून तुमचे पासत भलायके पासत तुमच्या वावर धंद्या पासत फोन करून मागण्यांक उलो केल्लो आसा. आयज ही तुमची मागणी आमी ह्या पवित्र मिसांतल्यान पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन बापाक उबारता. आमचो एक भाव थॉमस दुबय कोविडाक लागून कश्टवता, मारिकार पिडेंत सांपडलेलो आसा. असल्या आनी दुसऱ्या सगल्यांक तांचो उगडास करून सायबा आमकां बोगूस, आमकां भलायकी दी, आमकां आशिर्वाद दी म्हणून ह्या पवित्र मिसांतल्यान मागुया. आनी सगल्या पातकांचें भक्षणें मागून सगलीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सोरपतविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बाय घेवन सुद्दां चांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपतविदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. इश्टानो, आयज आमच्या धर्म प्रांतांत मागीर तिमोत आनी तीत धर्म अध्यक्षांची परब मनयतात. तांचे मजतीन आनी पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन आमची सगली मागणी बापाक उबारुया. सर्गींच्या बापा, बागीवन तिमोतीक आनी तिताक तुज्या धर्म दुताच्या शिसांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तुवें भरली आनी तुजे पवित्र सभेचे गवडी नेमले. तांचे मजतीन ह्या संवसारान नितीन आनी भोक्तीन जिवंक आनी तुज्या भुरग्यांचो सांगात जोडूंक आमकां तुज्या कृपेचो आदार दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपडान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. नातान दाविदा कडेन उलयतोच राजा भितर सरून सोरेस्परा मुखार बसलो. ताणें म्हणलें, सोरेस्परा देवा,
तुवें म्हाका इतलो वयर काडचो म्हूण हांव कोण आनी म्हजें घराणें कितें. म्हजें सोरेस्परा देवा, हे पर्यंत तुका कांयच न्हयशें दिसलें, कित्याक तुवें फुडाराकूय म्हजे संस्थीक पर्यंत तुज्यो बासावण्यो केल्याय. इस्रायल तुजी पोरजा सासनाक तुजी खाशा पोरजा म्हूण तुवें थारायलाय आनी तूं सर्वेस्परा तांचो देव जालाय. तो सर्वेस्परा देवा, तुज्या सेवकाक आनी ताच्या घराण्याक केल्ल्यो बासावण्यो सदांच सांबाळ आनी तुवें सांगलाय तशें कर. तुज्या नांवाची किर्ती सदांकाल गाजोवन मनीस अशें म्हणटले, दोलबाराचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव. आनी तुज्या सेवका दाविदाचें घर तुजे मुखार गोठ आसतलें, कित्याक दोलबाराच्या सोरेस्परा इस्रायलाच्या देवा, तुवेंच तुज्या सेवकाक हें कळीत केलाय. हांव तुका एक घर बांदतलो. देखून तुजो सेवक तुका प्रार्थना करूंक फुडें सरला. म्हज्या सोरेस्परा देवा, तूं खरो देव आनी तुजी उतरां खरीं आनी ह्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या सेवकाक तुवें बासायलाय. देखून बोलेपणान तुज्या सेवकाच्या घराण्याचेर आशिर्वाद घाल आनी अशें तें तुजे मुखार वचून दी, कित्याक तूंच सोरेस्परा देवा उलयलाय आनी तुज्या आशिर्वादान तुज्या सेवकाचें घर सासनाक सदोव जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव. दावीद ताच्या बापायचें शिंवासन सोरेस्पर देव ताका दितलो. दावीद ताच्या बापायचें शिंवासन सोरेस्पर देव ताका दितलो. सोरेस्परा दाविदाचो उगडास कर, ताच्या हुस्क्या वावराची याद कर. सोरेस्पराक ताणें सोपूत दिल्लो, जाकोबाच्या बलिश्ट देवाक आंगवण केल्ली. स्वभाव. दावीद ताच्या बापायचें शिंवासन सोरेस्पर देव ताका दितलो. सोरेस्पराक एक जागो सोदून काडल्यार बगर जाकोबाच्या बलिश्ट देवाक तिकान मेळ्ळे शिवाय जावं तोंबून जावं घरांत हांव भितर सरचो ना. म्हजे बाजेर आड पडचो ना. म्हज्या दोळ्यांक न्हीद दिवचो ना. म्हज्या पाकिल्यांक दिवचो ना विसवू. स्वभाव. दावीद ताच्या बापायचें शिंवासन सोरेस्पर देव ताका दितलो. तुज्या संस्थींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिंवासनार बसयतलो. अशें सोरेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. स्वभाव. दावीद ताच्या बापायचें शिंवासन सोरेस्पर देव ताका दितलो. तुज्या पुतांनी म्हजो करार सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळल्यार तांचे पूत तुजे शिंवासनार राजवट चलयतले नेतेकाली. स्वभाव. दावीद ताच्या बापायचें शिंवासन सोरेस्पर देव ताका दितलो. खरें सोरेस्परान जिवन विचून काडलां, तेंच ताका जाय आपलें तिकान करूंक. हांगा हांव सदांकाल जियेतलो. हांगा म्हजें बिरार करूंक हांवें येवजिलां. स्वभाव. दावीद ताच्या बापायचें शिंवासन सोरेस्पर देव ताका दितलो. उद्गार. Solvesporak, soy solvesporak, solvesporak, soy. Solvesporak, soy solvesporak, solvesporak, soy. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. Solvesporak, soy solvesporak, solvesporak, soy. Solvesporak, soy solvesporak,
Service for rock, soy, soy. सर्विसपूर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून म्हणलें, दिवो पायले पोंदाक वो भाजये तोडाक दवरूंक हाडटात होय, पेडाचेर दवरूंक न्हय. तर उपरांत उक्तें जावचें ना तसलें कांयच आतां लिपलोलें ना, आनी तें गुपीत दवरूंक ना बगोर मागीर उक्तें जावचें पासत. आयकूंक कान कोणाक आसल्यार ताणें आयकोचें. आनी तांकां सांगलें, तुमी आयकतात ताची चोत्राय धरात. तुमी जोगशात त्याच मापान देव तुमकां परत जोगतलो आनी ओदीकूय दितलो. कित्याक आसा ताका देव आनीक दितलो, आनी ना ताचे कडलें कितें आसा तेंवूय काडून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. मोगाड इश्टनू, आयज ह्या धर्म अध्यक्षाच्या परबे सुमयार आमकां सगल्यांक जावं ह्या सांतांचो वो दुसऱ्या सांतांचो उगडास येताना ही जेजूची उतरां आमच्या कानार सादतात. पीक तर खूब, पूण वावराडी थोडे. वावराड्या लागीं माग. ह्या पिकेच्या मोड्यांत आनीकूय वावराडी धाड म्हणून, वावराड्याच्या दोनया लागीं माग आनीकूय वावराडी धाड म्हणून. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयज ह्या पाद्राग्नलाच्या मनाक आमी मीस भिटयतना, आयज जेन्ना पाद्राग्नलाच्या मुजतीन आमी आमची मागणी देवाक उबारतना, आयची वाचपा तुका आनी म्हाका आमचे जिवीत मांडून हाडचे खातीर किरीत उलो करता. आनी आमचे जिवीत इश्टानो आमी कशें मांडून हाडटले. हांव आजचे शिव वर्तमान आमकां म्हणटा ते भाशेन, उजवाड पायले पोंदाक न्हय, वो भाजये पोंदाक न्हय, पूण दुसऱ्यांक दिवचे खातीर आमी वावरूंक जाय. आनी कसलो उजवाड, कितें आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, देवान आमकां जायत्या गुणांनी भरलेलीं आसात. हे आमचे गूण आमी दुसऱ्यांक दिवया. जे गूण आमी आमकांच दवरतले हे गूण काबार जातले, पूण जे गूण आमी दुसऱ्या पासत वापरतले हे गूण आनीकूय दोबरात तिबरात जातले. नाका लागून जेजू म्हणटा, तुजे लागीं उजो आसा, उजवाड आसा, काळोखांत आसलोल्यांक उजवाड दी. तुजे लागीं मोग आसा, मोगाक आशिल्ल्या लोकांक मोग दी. तुजे लागीं शांती आसा, जायतो लोक ओ शांतीन आपलें जिवीत जियेता, शांती दी. तुका मानसीक भलायकी आसा, आयज जायतो लोक मानसीक पिडेक लागून कितलो कश्टवता, तांकां तुजो सांगात दी. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयज जेजूचो उलो तुका आनी म्हाका गरजेवंतांक तुजे लागीं जें आसा तें दी. आमची कितलीं कॉम्पिटिशनां चलतात न्हय काय. तो तें करता जाल्यार हांव हें करता, तो तें म्हणटा जाल्यार हांव हें म्हणटा, तो तसो करता जाल्यार हांव असो करता. ह्या संवसाराच्या कॉम्पिटिशनान, आव्हानान आमी कितलीं फुडें सरलेलीं आसात न्हय काय. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयचो सेवा धर्म आमकां म्हणटा आव्हान गरजेची, कॉम्पिटिशनां गरजेची, पूण कसली जी दुसऱ्यांक बरेपणाक पावतात तसली उदाहरणां. तो मागण्याचो मनीस, तूंय मागण्याचो मनीस जाव आनीकूय. तो मोगाचो मनीस, तुजेय जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक मोग शिपडाय. कॉम्पिटिशन, मोगाचें कॉम्पिटिशन, बोक्सोड्याचें कॉम्पिटिशन, शांतीचें कॉम्पिटिशन, कुर्पेचें कॉम्पिटिशन,
ह्या कॉम्पिटिशनान ओतमी कॉम्पिटिशनान इश्टानो ओतमी आव्हानान आमी मिसळ जावचे खातीर आयचो सेवा धर्म तुका आनी म्हाका उलो करता. आमच्या भावान पाद्र आग्नेलान केलें कितें हेंच मोगाचो मनीस जालो. ताचे लागीं जे आसलें तें ताणें दुसऱ्यांक दिलें. जावं मोग ताचे सोरशी जे येताले शांतीन आपल्या गांवघरां वेताले. ताचे सोरीचे येताले बोगसोणे अणभवल्या उपरांत परतून वेताले. ताचे लागीं जे आसलें आमच्या बाबा पाद्रा आग्नेला थंय ते सगळे ताणें दुसऱ्या खातीर मनशा खातीर वाप फोडलें. इतलेंच न्हय, होच वावर करतना हेच बरेपण दुसऱ्यांक दितना होच देवाचो संदेश दुसऱ्यांक दितना त्या पुलपिताचेर अंतर पडलो आनी शेवटाक अंतरलो. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, असल्या आव्हानांनी असल्या चॅलेंजांनी मिसळ जावचे खातीर आयज जेजूचो उलो आमकां. आनी हाकाच लागून जेजू शेवटाच्या उतरांनी म्हणटा आमकां, तूं जोगता त्याच मापान तुका मेळटलें. तूं बरेपण जोगता बरेपण मेळटलें. तूं वायट जोगता वायट मेळटलें. इतलेंच न्हय, बरेपण मेळटलें आनी जेजू म्हणटा ओदीकूय मेळटलें. तूं जोगता त्या मापान, तूं जोगता तेच मापान देव तुमकां परत जोगतलो आनी ओदीकूय दितलो. तूं जरी तर मोगाचो मनीस जालो देव तुका आनीकूय मोगान भरतलो. तूं जरी तर बोगसोण्याचो मनीस जालो देव तुका आनीकूय बोगसोण्यान भरतलो. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयज गरजेचें तें हेंच. कितें भाशेन ह्या दुयेंसाच्या काळार गरजेचें तें हेंच, आमचें भावपण दुसऱ्यांक दाखोवंक, आमचो मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक. पाद्र आग्नेलानूय आपल्या जिवितांत हेंच केलें. गरजेवंतांक तो पावलो, कोणासलेल्यांक आपलो सांगात दिलो. मानसीक पिडेंत जी हारलेली तांकां शांतीन परतून धाडली. इश्टानो, आयज ह्या पवित्र मिसान आमी भाग घेतना आमची मागणी पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन देवा बापा थंय उबारतना आमकां बरी भलायकी, आमच्या वावर धंद्यांत आशिर्वाद, आमच्या कुटुंबांत शांती, आमकां भुरग्यांची देणी आदी ही मागणी आमी मागतना इश्टानो, पयले सुवातेर जेजू म्हणटा, तूं जोगताय त्या मापान तुका मेळटलें. तूं मागण्याचो मनीस जाव, तुजी मागणी पूर्ण जातली. तूं मोगाचो मनीस जाव, तुकाय मोग मेळटलो. तूं शांतीचो मनीस जाव, तुकाय शांती मेळटली. तूं गरजेवंतांक पाव, तुज्या गरजांक दुसरे पावतले. जाल्यार इश्टानो, आयज ह्या पवित्र मिसान आमी भाग घेतना जेजूक फुडें घालुया. सायबा, आमकां भुगूस, आमकां तुजी गोठाय दी. ही आव्हान संवसाराची न्हय पूण सर्गीच्या आव्हानान मिसळ जावंक पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन आमकां सगल्यांक बरे भलायकेन आशिर्वादान बुरबुळोन ह्या पवित्र मिसांतल्यान मागुया. Manu
म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याकी पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागयोंद तिमोत आनी तीत हांच्या पोरबे दिसाक तुज्या वेदीर आमी दवरल्यान ती बोली प्रोत्सून जावन पडे. ताचे उदेशी तुज्या नांवाची मोहिमा पोर जोडूं आनी आमच्या पातकांचे बोगसणे आमकां मेळूं. बऱ्या कोरण्यांनी भरलेली आमचें जिवीत तुज्या नांवाक मान आनी वाखाणणी दिवं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ सांबाळुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सोरकाळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. बागयोन तिमोत आनी तीत तुज्या भोगतांच्या मनांक ही परब मानूंक तुजे पवित्र सभेक तुवें फावोर केलें. तांच्या पुण्यवत जिवितान आमकां धीर दिताय. तांची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायताय. तांच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 daj barazo sobie spodu. Sąkary sąsar, pola tuja wojpowa, o sorgi tuka soj soj. Sobie sporaczy, nawijeta taka soj, o sorgi tuka soj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut purgotuja. Suniaci se tuđej moronami samorota, tuđe punoživot morami purgota, tuđa enja ami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखास समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा,
फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवा मायेची सांगातीन तिचो पोती बागिवून झुजे बागिवून धर्म दुथा आनी सोर्वकाणी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या बापाक आमी उलो मारतना इश्ट न्हू. आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमचे प्रश्न आमची दुयेंसां उबारुया आनी सायबा तुज्याच आशिर्वादान आमकां सगल्यांक बरमळोन भावार्थान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. शिराईस आमकां येवूं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां काडणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोबिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. सोबियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. होस्तो जेजू जाणें रागाक मोग दाखय म्हणून आमकां उलो केल्लो आसा. तुका वायट केल्लें आसा तांकां बुगोस म्हणून खुर्साचेर मरण पुरयान आमकां शिकवण दिल्ली आसा. आयज तुज्या काळजान येता तुकाय मोगाचो शांतीचो बोगसण्याचो मनीस करूंक पवित्र आत्म्याची गोठाय घेवन येता. ह्या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो करसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्या. ह्या भाग्यवंताचो आयज आमी उगडास करता. ताणें उच्चारलेलो भावार्थ आमी धरूंक आनी उच्चारूंक आनी ताची शिकवण आनी देखी पोरमणे जिवंक ह्या भावार्थाक बऱ्या कोरण्यांनी गोवाय दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणींनो, तुमच्या नांवान ह्या पवित्र जाग्यार हांव उबो रावन तुमची विनंती पाद्र अग्नेलाच्या मजतीन बापाक उबारता. आयज जेन्ना आमी ह्या नोवेनान भाग घेता इश्टानो, पाद्र अग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांक बरेपण मेवलेलें आसा, जायत्या जाणांक आशिर्वाद मेवलेलो आसा, पेकोवणी मेवलेली आसा. कितलो साबार लोक मेवलेल्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचतात आनी मागतात पाद्र अग्नेलाक बेगीनूच सांतचो मान मेळोवंक. होय मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणींनो, मागुया. आमची मागणी भावार्थान उबारुया, कित्याक भावार्थान केलेले मागणे देव झेरूल आयकता. हो संदेश इश्टानो आयज मिनीन रॉड्रिगीस दुगरे नुवेंतान अशें सांगूंक लायता. म्हजो शेजारी चड सिरियस आसलो हॉस्पिटलांत. दोतोरान तो वाचतलो म्हूण गॅरंटी दिवंक ना. ताच्या पोटान जायते सांदे डॅमेज जाल्ले. हांवें ताचे पासत व्हडा भावार्थान मानियोत आग्नेला वरवीं मागलें. दुसरे दिसाक आमकां खबर मेवली तो आउट ऑफ डेंजर म्हूण. आतां तो बरो जायत आसा. हांव हे उपकारा खातीर देवाक दिन वाचता आनी देवान मानियोत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो कर म्हूण मागता. होय मोगाचे इश्टानो, मिनीन रॉड्रिगीस हेंच सांगता. भावार्थान केलेले मागणे देव झेरूल आयकता. तुका आशिर्वाद जाय, तुका घटाय जाय, तुका पेकोवणी जाय, तुजो भावार्थ जागोय. तुज्या भावार्था पोरमणी इश्टानो तुमचें थारोण जातलें. तुरेच मनान धरून आमची सगळी मागणी, आमचे आवंडे, आमचे प्रश्न पाद्र अग्नेलाच्या मजतीन देवाक उबारुया. जायत्या जाणांनी फोन करून तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा. तुमचोय आमी उगडास करता इश्टानो. तुमचेय पासत आमी मागता. आमचो भाव दुबाय थॉमस म्हणलो दुबायांत सिरियस आसा कोविडाक लागून. तुमचेय पासत थॉमस आमी मागता. तर इश्टानो, ही आमची सगळी मागणी, आमची आवंडे, आमचे प्रश्न, आमची देसाव आमी एकठांय करुया आनी पाद्र अग्नेलाच्या नोवेनांत आमी भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणी. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर चोरयां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या भागिवून जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता.
मानियोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सोड पडून सोडपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सोडशी आमी मागतांव. आमी मागतांव व्हडा विश्वासान व्हडा विश्वासान तुझी खुशी तुझी खोशी आनी आमच्या आनी बरेपणांक आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक मानवूंत आंगनेला सांताचो मान सांता सम्मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेची आमचे पवित्र सुबेची इगोर्जेची इगोर्जेची उगोड पोरगोटणे उदेशी गोर पोरगोरणे उदेशी मागता मागता आमच्या सुमिया आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. आमेन. मोगालिश्टनो हे वेळार एवांजेल रोजार आमी करतांव. पिळेवंताचेर मागणी आमी करतांव. केदी भाशेन तुमी जी आमकां टीव्हीचेर पळयतात व युट्यूबाचेर पळयतात, मोगालिश्टनो हे वेळार आमी तुमची पासत मागतांव. तुमचे भलायके पासत मागतांव. देवान तुमचेर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हणून आमी मागतांव. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागतांव. ह्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचे तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काळ जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोब्याची शांती, मोग आनी पिकोवणी तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. मोगाची मनशां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jezucia bogda, tuझे नाम आसपार सोटा. Nei såg mig gångi, du saulasa, solgast vardag höjda. Nei såg mig gångi, du saulasa, solgast vardag höjda. Una som